उसगांव वाळपय रस्त्यार हेडपी गोरवाक लागून सदांच येरादारी आडखडून पडटा। रस्त्यार बसपी ह्या गोरवाक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जाता। जायते फावट राती कडेन ही गोरवां रस्त्यार बशिल्ली आसता। उसगांव, नाणोस, गांजे, गुळेलेन हेर वाठारांतल्या रस्त्याचेर दीस रात गोरवां बशिल्ली दिश्टी पडटात। कांय वेळार जाल्यार काळखान बशिल्ली गोरवां दिश्टी पडनात। ताका लागून अपघातूय जावपाची शक्यताय आसता। तेन्ना संबंधित पंचायत आनी सरकारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन तो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या। सुरज करड हांव तिस्को उसगांवच्यान उलयतां। खरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी सरकाराक परत परत आमी मिडिया मार्फत शिटकावणी दीत आसता। कारण प्रत्येक दिसा पयलें आसा गोरवां कितलींशींच रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसा आनी कितली गोरवां बसलेलीं बसतात तातूंत खड्डेय आसा। आतां जे टू व्हिलर आसा तांकां खूब त्रास जाता। रातचे तर तांकां सांगपाचेच गरज ना, कारण ते रातची गोरवां ती व्हेरीफाय जाता। काही कडेन रिफ्रॅक्ट मारल्या, काही गोरवां कडेन गोरवाच्या ओनरान तांकां कानान चिप्स मारल्या कितें आसा आनी सरकार कितें सांगता तांकां फायन पडटली म्हणटा। पूण ती फायन पडटली खंय कितपत खरें आसा हें सरकारान मातशें तिचेर कॉन्सन्ट्रेशन करचें। हांव सरकारा कडेन विनंती करता, जे कोण कन्सर्न पर्सन, जे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न पर्सन आसा तांच्यांनी ही जबाबदारी सारकी पेलची, जेणे करून जे कोण हे आसा कोण टू व्हिलर आसा तांकां मातसो हांगा रिस्क जातलो आनी जी गोरवां धरून व्हरता तांचो योग्य तो उपाय करचो आनी सगळ्यांक असो न्याय दिवचो। म्हणजे जे करून गव्हर्मेंटाकूय तेजे कितें तरी केल्यार तेजे बेनिफीट मेळटलें आनी लोकांकूय तेजे रेस्क्यू मेळटलें। इतलेंच सरकारान कळकळीची विनंती करता। हांव उसगांव वाठारांतलो आसलो तेन्ना हांगा आमच्या ह्या उसगांवान गोरवां पळय रस्त्यार बसता, उटामणां करून सोडटा। गोरवां बसल्या कारणान मोठे एक्सिडेंट जाता आनी हेच्या पयलीं एक्सिडेंट जावन थोडे दोग जाण मेल्ले आहा। म्हणटकीर ह्या हेची सरकारान मोठी एक दखल घेवची आनी जाता तो पर्यंत सुदारणां करची, अशी आमची गांवकारांची मागणी गांवकारांची सोडून घाल। हांव जें काम करता पळय हें खूब म्हत्वाचें काम करता, म्हाज्यान तें दोळ्यांनी पळोवन येयलो। कारण गोरवांक कळना ती आपणाक जागो मेळटा थंय बसता, तितून गाडयो वयता आसतना कितें करता, कोणाची गाडी लागली जाल्यार लोक कोणी ग्रामस्थ पळयलो की तेजे कडेन पयशे मागता, पूण तांकां तें साध्य ना। म्हणटकीर सरकारान तेची दखल घेवची आनी बरे भशेन तांकां रस्तो मोकळो करून दिवचो, ही म्हाजी मागणी। उसगांव भागात सद्याक गोरवांचे रस्त्यार बसपाचे प्रमाण वाडलेलें आसा। मोठ्या प्रमाणात गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येतात। उसगांव टू वाळपय ह्या रस्त्यार तर डेली रातची तशीच दिसाची गोरवां मोठ्या प्रमाणात बसलेलीं दिसून येता। ताका लागून ह्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जायत असतात। गेल्या कांय दिसां पासून हांगा रातचे टू व्हिलर कितलेशेच जाण धक्को दिवन ह्या गोरवांक धक्को दिवन पडोन इंजर्ड जाल्ले आसात। सो गव्हर्मेंटान हेचेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची आनी ह्या रस्त्यार बसपी गोरवांचेर कितें तरी आनी तशेंच पंचायतीन तरी हेजेर एक्शन घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। उसगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।